नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो खबरो. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या 154व्या जयंती निमतान आदले दिसा आयज देशव्यापी नितळसाण अभियान सुरू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत केंद्रीय मंत्री आणि राज्यांचे मुखेलमंत्री आयज ह्या अभियानाक तेंको दिवपाक रस्त्यार देवल्यात आणि नितळसाण मोहिमेत वांटो घेतात. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी गुजरातांतल्या अहमदाबादात भाजपा कार्यकर्त्यां वांगडा मोहिमेत वांटो घेतलो. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हांचे वांगडा साबार राजकीय फुडाऱ्यांनी नितळसाण अभियाना खाला साफसफाई केली. भाजपा देशभरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या निवेदना प्रमाण स्वच्छता पखवाडा आणि सेवा पखवाडा मनयता अशें JP नड्डा हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले. और उस स्वच्छता के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों भारत की जनता इसमें अपना योगदान कर रही है. आज देश भर में हमारे लाखों कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कर रहे हैं और एक जन आंदोलन बनाते हुए जन जागरण का कार्यक्रम इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से चल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज तेलंगणाच्या एका दिसाच्या भेटेर आसात. प्रधानमंत्र्यांनी मेहबूबनगर जिल्ह्यात एका सार्वजनिक सभेक संबोधित केले. तशेंच 13,050 कोटी रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार हैदराबाद रायचूर रेल्वे सेवेक 5वो बावटो दाखयलो. तशेंच वेगवेगळ्यो सेवा राष्ट्राक अर्पण केल्यो. ह्या उदरगत प्रकल्पांक लागून लोकांच्या जिवितांत व्हड बदल जातले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सभेत उलयतना सांगले. किसानों के लिए हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है. नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करेगा. मैं तेलंगाना और देश के सभी हल्दी पैदा करने वाले किसानों को नेशनल टर्मरिक बोर्ड की उसके गठन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा. समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इस पर 900 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे. मैं तेलंगाना के लोगों को इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज रक्षा लेखा विभागाच्या 276व्या स्थापना दिसा निमतान नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या कार्यावळीक संबोधित केले. रक्षा मळा कडेन मर्यादीत प्रमाणात संसाधनां उपलब्ध आसात. ताका लागून उपलब्ध आशिल्ल्या संसाधनांचो चडांत चड वापर करप गरजेचें आसा अशें मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या वेळार सांगले. लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, वह बहुत ही सीमित मात्रा में है. ऐसे में हमें सीमित संसाधनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उससे ऑप्टिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करनी पड़ती है. और आप डिफेंस सेक्टर में हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का जिस प्रकार से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज का हमारे यहां जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करने का काम यदि कोई कर रहा है
तो आप कर रहे हैं और इस काम के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और आपके इस काम के प्रति मैं अपनी प्रसन्नता का भी इजहार करता हूं। वॉशिंग्टन डीसीत भारतीय समुदाय कलर्स ऑफ इंडिया ह्या कार्यावळीत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी उपस्थितांक संबोधित केले। भारत अमेरिका संबंधांचेर उलयतना मंत्री जयशंकर हांणी सांगले की आयज दरेका वटेन भारत आणि अमेरिका संबंधांतल्यान अपेक्षा खूप वाडल्यात आणि भारत अमेरिकेक आपलो बरो भागीदार समजता। India and the United States have moved to a position where we really see each other as very desirable, optimal partners, comfortable partners with whom it's a natural instinct today to pick up the phone, or if you meet somewhere, to have a conversation, to share your anxieties, to explore your solutions. So the chemistry and the comfort today of the relationship, this today gives me enormous hope about where the prospects are. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेप्रमाण गोंयांतूय स्वच्छता अभियान व्हडा उमेदीन जाले। सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशनाचे वतीन पणजे मनपा, PIB आणि NCCच्या जोड पालवान पणजेच्या पब्लीक पार्कान 1 तारीख 1 घंटा 1 सात नितळसाण कार्यक्रम राबयलो। ह्या वेळार PIBचे उपसंचालक गौतम कुमार, NCCचे कमांडिंग ऑफिसर MKS राठोड, पणजी मनपाचे आयुक्त आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। साखळे स्वच्छता अभियानात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो। साखळे नगरपालिकेन हे स्वच्छता अभियान राबयल्ले। गोंयभर चलिल्ल्या नितळसाण मोहिमेची तांणी तोखणाय केली आणि आमी नितळसाणीचो संकल्प घेवपाक जाय आणि करपाक जाय अशें सांगले। हांच्यानी 2 ऑक्टोबर 2014 ह्या दिसा स्वतः आपल्या हातात झाडू घेऊन रस्त्यार देवले आणि साफ करपाक लागले। तांच्यांनी मेसेज दिली, म्हणजे महात्मा गांधीजीच्या उपरांत पॉलिटिकल लीडर जर रस्तो कोण साफ करपाक शकता आसत जाल्यार ते मोदीजी। आणि त्यांच्यानी मेसेज दिली की स्वच्छ भारत जावपाची गरज आसा। आमकां खबर आसा म्हणजे मोदीजीन मातसो एक रस्तो झाडलो म्हणून स्वच्छ भारत जावचो ना, बट स्वच्छ भारत हे मिशन 9 वर्सांच्या सुरवात केला, त्या सगळ्यांच्या तकलेत गेला। मुद्दामून तुम्ही पळयात, धाकल्या भुरग्यापासून जाणट्यापर्यंत सगळे जाण स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत उलयत आसा आणि ताजोच इम्पॅक्ट आमी लोकांचेर जाला, त्याचोच इम्पॅक्ट सगळ्यांचेर जाला। नो डाऊट, म्हणजे आमी म्हणटा पंचायत आसतली, म्युनिसिपालिटी आसतली, गोंय सरकार आसतले, हे सगळे जाण गोंय स्वच्छ दवरपा खातीर आपल्या परीत काम करता। आमी म्हणटा फक्त काम करिना, कोट्यांनी रुपया आमी गोंय क्लीन दवरपा खातीर स्पेंड करता। कोंकणी भाषा मंडळान 61वा वर्सुकी दीस मनयलो। गोमंतक विद्यानिकेतन मडगांवां हो सुवाळो जालो। ह्या वेळार तांणी कोंकणी भाषा मंडळाचे पुरस्कार वितरीत केले। ह्या वेळार कोंकणी भाषा मंडळाच्यो अध्यक्षा अन्वेषा सिंगबाळ, मुखेल सोयरे आणि ज्येष्ठ कोंकणी साहित्यीक अशोक कामत, मानाचे सोयरे नयना आडारकर, ज्येष्ठ कोंकणी साहित्यीक राजेंद्र नाईक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। फादर मोरेन डिसोजा यादिस्तीक युवा साहित्य पुरस्कार डॉक्टर तन्वी कामत हांकां, मनोहरराय सरदेसाय यादिस्तीक बाल साहित्य पुरस्कार उमेश सरदेसाय हांकां, सर्गेस्त नरसिंह दामोदर नाईक यादिस्तीक पुरस्कार मिनिंग आल्मेदा हांकां, रॉक बारेटो यादिस्तीक साहित्य पुरस्कार प्राध्यापक वसंत सैल हांकां तशेंच हेर पुरस्कारांचे ह्या वेळार वांटप जालें। ह्या वेळार कोंकणी भाषा मंडळाच्यो अध्यक्षा अन्वेषा सिंगबाळ हांणी पुरस्कारा संबंधी म्हायती दिली। पूण जेन्ना जेन्ना कारण नासतना किंवा खंयचीच गजाल गरज नासतना शिंगा दाखोवची पडटात किंवा शिंगा दाखोवप जाता, तेन्ना तेचे परिणाम कितें जाता ते आयज आमी गोंयांत पळयतात। जशें हांवें म्हळें की कोंकणी भाशेचो इतिहास हो निखटो भाशेचो इतिहास केन्नाच नाशिल्लो। कोंकणी भास ही आमच्या एकचाराची कुरू, ती आमच्या एकवटाची कुरू, आनी आयज आमकां हो एकवट हो एकचार गोंयांत सांबाळपाची खूब व्हडली गरज आसा। आमच्या कडेन ह्या एकचाराचो ह्या एकवटाचो इतिहास पडिल्लो आसा। आयजूय जेन्ना पेडणेच्या कोरगांव सारकेल्या एका ल्हानशा वाठारांत आमचो मुस्लीम पत्रकार भाव घरान आपल्या चवथ मनयता तेन्ना आमकां सगळ्यांक खूब आनंद जाता, आमकां सगळ्यांक खूब खोस जाता। आनी ताच्या मुखार वचून तो जेन्ना सांगता
की आपूण ल्हान आसतना आपूण देवळान वतालो आनी आपल्याक जेन्ना पोटान खावपाक काय नासतालें आपूण उपाशी आसतालो तेन्ना आपले हिंदू भाव आपल्याक जेवण वाडटाले आनी ताजेर आपूण मुखार सरतालो तेन्ना आमकां गोंयान आयजूय बी हो एकचार हो एकवट आमी सांबाळा हाचें खंय तरी उदाहरण मेळटा. आशियाई खेळांत भारताक नेमबाजीत जैत मेळत आसा. दादल्यांच्या ट्रॅप टीम इव्हेंटान भारताक भांगरा पदक मेळ्ळा. दारिएस शेनाई, जोरावर सिंह आणि पृथ्वीराज हांणी हे भांगरा पदक भारताक मेळोवन दिले. बायलांच्या ट्रॅप टीम इव्हेंटानूय भारताक रुप्या पदक मेळ्ळा. राजेश्वरी कुमारी, मनीषा आणि प्रीतीन हे रुप्या पदक भारताक मेळोवन दिला. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.